Venerable Agnelo, our model to follow Jesus Christ, is the theme for the 95th death anniversary of Venerable Agnelo. Jesus invited his disciples to follow him, and they immediately respond to his call. He taught them to live in communion, to participate in the threefold mission as prophet, priest, and king. Through his life witness of communion, participation, and mission, Venerable Agnelo is a model to follow Jesus Christ. As a pastor, he lived जेजूच्या पावलांनी चलून God and his मानवत people. आग्नेल He आमका एक participated in नमुनो their joys and हो sorrows असा विषय and accomplished मानवत the आग्नेलाच्या mission entrusted to him. पुण्यतिथीच्या दिसाचो Is our model. जेजून आपल्या अपोस्तलांक Come, आपयले join तेन्ना us to celebrate the जेजूच्या 95th अपोस्तलांनी death सगळे anniversary सोडून of Venerable ताच्या फाटल्यान Agnelo. ते गेले आनी जेजून तांकां समुदायांत जिवंक एकेरीत आपोवणें दिलें आनी ह्या समुदायांत 3 कार्यां प्रोफेताची, पाद्रीची आनीक राजाची जिवंक आपल्या अपोस्तलांक आपयले. एकचारान पावलांनी आनी सहभागिलीपणान मानवत आग्नेलांक एक नमुनो आपलें जिवीत तो जियेलो. विशय गवळी कसो देवाच्या पुण्यतिथी आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो. तांच्या सुखांत तशेंच दुखांत मानवत आग्नेलान जेजूच्या अपोस्तलांनी घेतलो. जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक मानवत आग्नेल आमकां एक नमुनो. तर येवया, पिलार येवया. पाद्र आग्नेलाची 90 आनी 5वी पुण्यतिथीचो दीस मानूंक आमी सगळीं येवया. आनी कितें भाशेन पवित्र सभेन मानवत आग्नेलाक आल्ताराचो मान दिवचे खातीर मागुया. Padre Agnelo, Jesus já volta, do geral mais por soldar. Venerable Agnelo, our model to follow Jesus Christ, is the theme for the 95th death anniversary of Venerable Agnelo. Jesus invited his disciples to follow him, and they immediately respond to his call. He taught them to live in communion, to participate in the threefold mission as prophet, priest, and king. Through his life witness of communion, participation, and mission, Venerable Agnelo is our model to follow Jesus Christ. As a pastor, he lived in communion with God and his people. He participated in their joys and sorrows and accomplished the mission entrusted to him. Venerable Agnelo is our model to follow Jesus Christ. Come and join us to celebrate the 95th death anniversary of Venerable Agnelo. Deva mukare polum tu Test. ह्या मिसाची इंतेसावां
दिनवासनेचे मीस भेटयता तेरेजिना आनी क्लिफर्ड फेर्नांडीस पेंजीम टावन. सिएलो आनी सनिका बरी भलायकी मागता एग्नस नोरोना फातोर्डा टावन. सेल्विका बरी भलायकी मागता सेल्विन आनी प्रियांका नावेलीम टावन. याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबीं रावया आनी गीत गावया. Sorvis pora mucaria, data viva soia, dotir coro amcitaro, data vacanoia, aki prita sogno sonsa. Babacie ani putacie ani powidat piace na fin. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या मानेवत आग्नेलाची पुण्यतिच्या 95 दिसाच्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी जेजूचो पाटलाव करूंक सोबार विशयांचेर मानेवंत आग्नेल आमकां कसो नमुनो जाला हाचेर नियाळ केला. आयज आमचो विशय मानेवंत आग्नेल जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां नामुणो. ह्या वर्साचो गवळीक विशय त्याच बरोबर रोमा शारांत फ्रांसीस पाप साहेबान परिशोध थारायल्या तेवूय विशय मिसळ करून आमची ह्या दिसाक तयारी जाल्या. जेजूच्या पावलांनी चलूंक एकचार सौभागिलीपण आनी मिसांव जियोंक आमकां मानेवंत आग्नेल आमकां एक व्हड आस्कारी. त्याच बरोबर मानेवंत आग्नेल आमकां एक व्हड आस्कारी. त्याच वरवीं देव आमची भावार्थान केल्ली मागण्यांक जाप दिवन हिशोब नासलेले उपकार दिल्यात आनी आजून दीत आसा. ह्या मिसांत त्याच भाग्यवन जिवीता खातीर सर्वेस्परा देवाक आर्गां दिवया आनी ताची खोशी जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंत मानूंक पवित्र सोबेच्या वडिलांक प्रेरणा दी म्हूण मागुया. Mucha mocal bavando and bernando. ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी सगळीं ओळखून घेवया. पातकांची दूख धरून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोरे पोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बणिदो
मोसोकून येवन चारून सांगता मनान चिंतून तळान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे सोद बाय घेवन सदांच सांग कुवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थन मागता. सर पृथ्वीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा कोस्टा अडचणींनी सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्या सांगता जी येता निरास चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यांत भितर चल्लोलीं तीं
धर्मदुतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक केदूच ती चुको नासली. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुतां वरवीं पुस्कोल विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें भागाक आसलें. आपलीं बाटां बिटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुता धुवांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्याल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. म्हाका लोकोवन उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोक्तीपणान तुमांनी संतोशाचे आनीक जोयताचे उलास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वोडती कोतुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीत मेर नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलें. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. वाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालतीं जायात. दुलोप आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एक वोट शांतीच्या बाणपाचान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बरवंशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बावाट, एक स्नान, एक देव, सगळ्यां वयर सगळ्यां भितर. आनी सगळ्यां सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें. Soy sobespolok, soy soy sobespolok, soy soy sobespolok, soy sobespolok, soy sobespolok, soy Jezu duży maj, rozsora, duża babashi, nam nawor, Jezu pura
Soy sorves poro, soy sorves poro, soy sorves poro, soy सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआंक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गॅलिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शिवर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शिवर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गॅलिलियाच्या दर्याचे देगेर चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळ मारताले कित्याक ते खारवी आसले. ताणें तांकां देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्या पाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले खारवी कोत्तलो. आनी रोखडेच ते जाळ थंय सोडून ताच्या पाटल्यान गेले. आनी थंय मातसो फुडें वचून जेबेदाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव व्हड्यार आपल्यो रापणी सारके कोत्ताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच ताणें तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक आनी थंय आसलेल्या लायलेल्या मानायक बरोबर व्हडें सोडून ते ताच्या पाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मुखाल भावांतो आनी भयणांतो, जितले पावटी हे दोंगरार हांव चडटा तितले पावटी एक प्रश्न म्हज्या मोतींत येता. मानेवंत आग्नेलाच्या फाटल्यान इतलो लोक कित्याक? इतलो लोक हांगा दिमी घालून, दुखां घडोवन, आत जोडून, दोळे धांपून इतलो लोक कितें मागता काय? कित्याक मागता काय? जायते पावटी आख्खो दोंगर चलोन वयर कित्याक येता काय? आयचोच प्रश्न तुमचे लागीं विचारता. इतलें तुमची काम सोडून हांगा पाद आग्नेलाच्या फोंडाशी तुमी कित्याक आयल्यात काय? आयचो विशय आमकां सगल्यांक जबाब दिता. जेजूचो पाटलाव करूंक मानेवंत आग्नेल आमकां एक नमुनो. आमी सगळीं हो दोंगर चडटा मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर घालून के भाशेन पवित्र तोंडाची शिकवण घेवन आमी चलता काय? आनी कसली शिकवण घेवन आमी चलता काय? जायती पावटी आमची शिकवण आमच्या जिवितांतल्यान अनुभवता ती ओ दाखोल करता ती जायते पावटी देवाचे येवजणे प्रमाणे आसना. ओ पवित्र पुस्तकान दिल्ल्या गुणाचेर जेजून शिकयलेल्या उतरांचेर दवरलेली आसना. आनी हाकाच लागून इगर्ज मात आमकां परतून परतून बागीवंतांतल्यान ओर मानेवंत मनशांतल्यान आमकां उलो मारता.
पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक. दुसरे सुवातेर पयलें वाचप सांगता ते भाशेन पयले क्रिस्तांवांचेर भिरांत आसली. कसली भिरांत काय? आयज आमच्या जिवितांत आमकां भिरांत आसा काय? देवाची भिरांत आमकां आसा काय? वडिलां कशी आमी आमच्या भुरग्यांक खरीच देवाची भिरांत आमी घालता काय? ची मोगाची भिरांत? आयज मिसा कसो ना, कांय पडबडना. कितें जालां कांय जावंक ना. कोणा दुयेंताक भेट दिवंक ना, कांय जावंक ना. म्हाका कित्याक पडलां, कितें जालां कांयच जावंक ना. कोणाक आदार दिवपाचो आसा, आमी अशींच पास जाता. कितें आतां म्हाका कित्याक पडलां. असलें जिवीत आमी जियेना काय? आमच्या जिवितांत देवाची ना म्हण आमचें जिवीत आखेर जातोच खंय आमी वेतेल्या ताची भिरांत ना. हाकाच लागून भाग्योन पावलू धावो म्हणटालो, ही आयची पिळगा भियेना, देवाक भियेना. आनी हाकाच लागून देवाक भियेना म्हणून देवाची सेवा आनी पेल्याचो मोग करूंक विसरता. आयचें दुसरें वाचप एफेसकारांक बरोवन म्हणटा आमच्या आपोवणा विशीं आमकां सांगता. एका क्रिस्तांवाचें आपोवणें कितें काय? पयले सुवातेर देवाची मोगाची भुरगीं कशीं जिवंक. आनी दुसरे सुवातेर जेजूच्या फाटल्यान वचून ताच्या फाटल्यान पावलान पावल मारून जेजूचें मन आपणावन जेजूच्या मोगाच्या काळजा सारकी आमी जिवंक. जेन्ना आमी जेजूचें मन आपणायता तेन्ना आमचें जिवीत देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमी जियेता. आनी जेन्ना आमी म्हणटा सायबा कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, तेन्ना आमी देवाचो मोग अनुभवून एरांचो भेदभाव करिनासतना एका मनाची एका काळजाची जावंक आमी उपाय घेता. एकामेकाक समजोंक आमी उपाय घेता. एकामेका कडेन मिसळ जावंक आमी उपाय घेता. एकामेका कडेन शांतीन जिवंक आमी उपाय घेता. दुसऱ्याचें मन आनी दुसऱ्याचें काळीज कितें तें आमी वळखता. नाजाल्यार आमी आपणेपणान आमी जियेता. एक जीव सदाशिव. और आमी म्हणटा हांव म्हाका तूं तुका देव पावता तेका. असली आमची गोत जाता. आनी हाकाच लागून आमी म्हणटा दुसऱ्याचें म्हाका कित्याक पडून गेलां. म्हाका मोचें मेवल्यार पुरो, म्हजें सपन पूर्ण जाल्यार पुरो, देवान म्हजें मागणें आयकल्यार पुरो. हें क्रिस्ती जिवीत काय? आयज शुभ वर्तमानान आमकां खेरीत भाशेन आयकोन येतात. जुवांक दवरल्या उपरांत जेजू सिसांक खेरीत भाशेन आपयता ताचो पाटलाव करूंक आनी देवाचें राज स्थापूंक, शांती हाडूंक, एक चार बांदूंक. आसात काय आमी तयार? खरेंच आमच्या मनान दुसऱ्याचें चिंतूंक, खरेंच आमच्या खाडसान मोगान हातींतल्यान उदार जावंक आसात काय आमी तयार? खरी शिकवण घेवन जेजूचो पाटलाव करून देवाचो मोग सोकल्याक शिंपडावंक. मानेवंत आग्नेलान तेंच केलें. जेजू चल्लो ते भाशेन तोय आपल्या पांयांनी चलोन गेलो.
प्रवचनांनी जिवीत बदलात म्हणून बोब मारली. आपल्या पवित्रतायेन दाखवून दिले जो मनीस जेजूक चिटकून रावता तो आपल्या चित्नांनी, खोरण्यांनी, उतरांनी आनीक आपल्या वावरांतल्यान खरेंच देवाचें राज हांगा स्थापूंक जाता म्हणून. कुडेन व्हडली बोलाकी ताका आसोंक ना. दुयेंत तो आसलो पूण आपल्या आपोवण्या वरवीं आपली दिल्ली जबाबदारी घेवन लिमाणें देखून देवाचें राज स्थापूंक तो पावल्लो. बातिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक आपयल्यांत, आमकां सगल्यांक आपोवणें मेवलां. जायती भाशेची तरेतरेची जबाबदारी आमकां आसा. तुमी तोयार मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारून सगळें वायट सोडून जेजूक वेंग मारून ताचो पाटलाव करूंक सगळीं आमी उबी रावया आनी थोडीशीच आमची मागणी आमच्या देवा मुखार आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. धर्माच्या वडिलांनी आपलें आपोवणें सेवा दिवंक म्हूण वळखून घेवंक आनी हें सोत दर दिसाक आपल्या जिवितांत तिरावंक आनी पवित्र सोबेंत एकचार आनी सोहबागेलीपणान आपलें मिसांव पुरें करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड, कृपा आनी गोटाय मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. राजकारभाऱ्याची जबाबदारी आसलोल्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपलो फायदो आनी आपलें बरेंपण फाटीं दवरून आपणाक विचून काडलोले पोरजेच्या बरेपणाचो हुस्को आनी पोरजेच्या बोऱ्याक वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी गोटाय मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमचीं कुटुंबां जेजूच्या पावलांनी चलून देवाच्या उतराच्या बुनयादीचेर तीर गोट करून एकामेकाच्या एकवटान जिवन दुसऱ्यांक बरे क्रिस्ती जिविताचे नमुणे जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या समुदायांनी सोहबागेलीपण दिसून येवं, एकामेका सोवें हुस्को आनी मोग निर्माण जावन दुसऱ्याचें जिवीत ऑर्थाबोरीत करूंक देवाची कृपा जोण एकल्याक मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. मान्यवंत आग्नेलाच्या सगळ्या भोगता पासत देवान आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांत जेजूचोच कोरो पाटलाव करूंक कृपा आनी मान्यवंत आग्नेलाचो ओदीक आमचेर उजवाड पडूंक ताका बेगीनूच पवित्र सोबीन आमचो बागयोंत म्हूण पाचारूंक आनी आमच्या आल्तारार पळोवंक मेळूंक म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां. मोगला बापा, तुज्या मुखार आमी थोडीशींच आमच्या उतरांतल्यान आमी मागणी घातल्यांत, पूण आमच्या मोतीदान आमच्या काळजांत आनीक जायती मागणी रेगलेली आसात. तुजी खुशी जाल्यार ही सगळी मागणी मान्यवंत आग्नेलाच्या विनोदीन तूं दोयेन आयक म्हूण आमच्या लागीं मागता.
क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. Bapak mana kau bayo, saya saksi kori bukti, takkan akan boleh dalam, saya benaji doa priti, moga Bapak menutupi, moga kiri. Ibiduni, moga Bapa menutupi, moga kini. Ibiduni, Bapa mana pengaruhi, sabritimu maroyolo, takkan akan bersyaiba. Moga Bapa menutupi, moga kini. Ibiduni, moga Bapa menutupi, moga kini. Ibiduni. Mocha Pavantuan Bernardo, Mochian तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दोतलें जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा व्हडा मोगान आमकां मोरणांतली आनी सर्व वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सर्व विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी ती कोण वाळायेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांच्या बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्याच सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीच्या वंचातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी खातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gute purgotuja. Tuja corso, mani poraci pora vorbi, tu mea praso doi sopia. Sopsaracia, sorfonara, amci sorfonko. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधलेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रिथिमीचेर विस्तारलेच्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागोईन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या आदनिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळसोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगती, बायगेवन जुजे तिचो पोती, बायगेवन दोरंगुता आनी सोवकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पोतवेधार बापा, स्वर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. एकामेकाक बोगसणें फावो करून देवा लागीं आमकांच बोगसणें घेवंक, देवाचो मोग अनुभवून दुसऱ्यांक मोग फावो करूंक. दुबाव आसा थंय भावार्थ, दुस्मान काय आसा थंयसर मोग. आनीक जंयसर भावार्थ ना थंयसर देवाची कृपा मागूंक बापाक हे वेळार आमी सगळीं उलो मारुया आनी जेजून शिकयलेले प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यांक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली आमकां वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेची भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासवत चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. शांती तुमचे सोबे. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवंक गोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासनाच्या सुखाचो बोरमासो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनीक सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां सगल्यांक धाडटा.